आमच्या व्हिडिओ पॉडकास्टार तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. खर नदर ही आमच्या ह्या कार्यावळीची नांव, कार्यावळीची वळख. म्हळ्यार अशें की आज दिसभरान ज्यो घडणुको घडटल्यो ताजेर आमी वेगळे वेगळे नदरेन पळयतले, केन्ना केन्ना तिरसुवाद नदरेनूय पळयतले. खंयची एक घटना आमी सरळ सरळ पळोवचे नात, ताजे वेगळे वेगळे एंगलांतल्यान पळयतले आनी ताजे संदर्भात खडक भाश्य करतले. आयचो विशय खंयचो, जेन्ना आज दिसभर अश्यो घडणुको घेतल्यो तेन्ना एक म्हत्वाची घडणूक मुखार आयली ती सध्या गोंय विधानसभे मुखार सभापती मुखार 8 जाणांच्या अपात्रतेचो निर्णय सध्या तांचे मुखार आसा. ह्याच संदर्भान सर्वोच्च न्यायालयान महाराष्ट्राचे जे पळय कितें आमदार फुटल्यात ताजे संदर्भात निर्णय दिला आनी महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या अध्यक्षांक 31 डिसेंबर मेरेन निर्णय घेवंक लायला. हे पयलेच खेपे अशें घडटा की कोर्ट निर्णय दिता अमके तारखे मेरेन दियेत. आता सभापती ह्या संदर्भात कशे तरेन काम करतले, कशे तरेन निर्णय दितले आनी तांची भूमिका कितें हें पळोवप खूब म्हत्वाचें आसा. कारण अजून पर्यंत सभापती किंवा विधानसभा म्हणत आसा की आमकां पूर्ण अधिकार आसा आमचे निर्णय घेवपाचो, कोर्टान आमचे कडेन हस्तक्षेप करपाक जायना. ही एक बाजू जाली. दुसरी बाजू ताका एक तिरसुवादीक एंगलय आसा. कोर्टान भितर हजारांनी खटले, लाखांनी खटले पडून आसात आनी वर्साच्या वर्सा तातूंत केस काडीत आसतात आनी निर्णय जायना. जेन्ना कोर्टान वर्साची वर्सां कांय जाण तर केस घालतात आनी ते 25-30 वर्सांनी मरूनय वतात तरी तांच्या प्रकरणांचो निर्णय जायना. अशा कोर्टाक सभापतीक सांगपाचो अधिकार कितें हो एक हातूंतल्यान एक प्रश्न येता. पूण हातूंत भितर एक नैतीक आंगय आसा. नैतीक आंग कितें आसा? नैतीक आंग अशें आसा की जेन्ना आमदार फुटतात, आमदार फुटप म्हळ्यार लोक जी पळय इच्छा व्यक्त करतात, तांकां जिखून दितात, तांच्या इच्छेचो अनादर. लोकांक लोकशायेन भितर खूब म्हत्व आसा. अशा लोकांचो अनादर जावप कितलें संयुक्तीक आनी ते एक सभापती जो खंयच्या तरी एक राजकीय पक्षाचो वांगडी आसता. लक्षात घेयात, आमची जेन्ना पळय घटना तयार केल्ली तेन्ना सभापतीन कशें वागचें किंवा कशें निर्णय दिवचे ताचे संदर्भात कांय दिवना. सभापती हो एक बुद्धिमान मनीस आसतलो, तो एक स्वतंत्र तटस्थपणान कोर्टा भशेन निर्णय घेतलो अशे तरेची आस्त आमच्या घटनाकारान धरिल्ली. ताका लागून सभापती एका राजकीय पक्षाच्या हातांतले बावले जावं येता काय कितें हो तेन्ना विचारूच नाशिल्लो. ताका लागून आज जेन्ना पळय मांडवी जुवारींतल्यान उदक खूब व्हांवून वतकीर जेन्ना सभापती खंयचे तरी एक राजकीय पक्षाचो वांगडी जाता आनी राजकीय सभापती राजकीय व्यासपिठार तो दिसूंक लागता तेन्ना ताज्या स्वतंत्रपणान किंवा सामके खरपणान निर्णय घेवपाच्या निर्णय क्षमते बद्दल प्रश्न उपस्थित जाता. ताका लागूनच महाराष्ट्र आसूं किंवा गोंय आसूं सभापती तटस्थपणान आपल्या पक्षाच्या विरोधान वचूनय निर्णय दितलो काय कितें हो प्रश्न तातूंत भितर उप्रासता. हातूंत भितर खुबशीं तासां आसात ती अशी की गोंय वर्सभर जावन गेलें. गोंयान काँग्रेसचे 8 आमदार फुटिल्ले, 2/3 पक्ष फुटून गेलो. आज फकत 3 आमदार तांचे उरल्यात. अशे वेळार अपात्रताय एंटी डिफेक्शन कायद्याची व्याख्या कशी करप? कारण आमी पयलीं आयकल्लें तें अशें फकत विधिमंडळ पक्षान न्ही, पक्ष संघटनेनूय 2/3 फूट पडपाक जाय. पण तशी ती पडले काय कितें? आनी पडले ना जाल्यार अशें आमदार फुटून वचूंक शकता काय कितें? आमदार फुटून वतात न्ही. इतली तर गोंयान चर्चा चलताली की गोंयान आमदारांक कितले पयशे दिल्यात. कारण अक्षरशः आमदारांक उबारून व्हरून आमदारांक प्रचंड पयसो दिवन किंवा मंत्री पदाचे आमीश दिवन तांकां फोडल्यात अशे तरेचो आरोप जाता. म्हणून हांगा प्रश्न येता तो असो की सभापतीचेर थोडो तर अंकुश जाय. सभापतीचेर निर्णय ताजे बेगीन जावचे हाजे खातीर प्रेशर जाय. आनी प्रेशर कोण हाडटलो? प्रेशर हाडपी एकमेव शक्ती सध्या दिसता म्हणटा ती कोर्टा. आनी सर्वोच्च न्यायालयान जर ह्या संदर्भात जर निर्णय घेतला आसत तर तो लोकांच्या बऱ्याचो, लोकशाहीच्या बऱ्याचो अशे तरेचे आमी ठरवू शकतात. तुमी जाणा आसतले एंटी डिफेक्शन हो जो पळय कायदो आयलो तो कित्याक आयलो? हरियाणान भितर तुमी जाणात आयाराम गयाराम सरकारां चलतालीं. गोंयान 90च्या दशकान जवळ जवळ 5 वर्सान 15 नवी सरकारां घडली. हो येदो व्हडलो शॉक देशाक आशिल्लो की गोंय आनी हरियाणाक लागून एंटी डिफेक्शन आयलें. सुरवातेक कितलेशेच नेम आयले, नेम काडले, परत परत तातूंत भितर बदल जायत गेले आनी आतां 2/3 आमी म्हणटात आमदारांनी फुटले जाल्यार ती फूट ग्राह्य मानतात अशें मानतात आनी त्याच्याय संदर्भात सभापती निर्णय घेनात. म्हाका दिसता अशें की ह्या संदर्भात लोकांची कितें तरी भुमिका आसा काय ना. लोक अशा आमदारांक परत कित्याक जिखून हाडटात? कारण आमी पळयलां आमदाराची सध्या जर गोंयांतली जर तांची विक्री मूल्य जर पळयत जवळ 35 ते 40 कोटी आसता खंय. सो इतले पयशे घेवन ते परत विधानसभेन उबे रावतात, परत लोकां सामकार वतात आनी लोकांक पयशे वाटून ते परत जिखून येवंक शकतात. अशे तरेची एक चर्चा वेगवेगळे व्यासपीठार जाता. ताका लागून हें खूब वायट. अशे वेळार लोकांनी आपलो सांघीक
शक्ती किंवा सांघिक जो पळय कितें एक प्रतिकार शक्ती दाखोवपाची गरज आसा. अशा लोकांक जिखून आमी दिवचे नात. अशा लोकां विरुद्ध आमी खर आंदोलन करतले. लोकशाय जर सांबाळटले आनी गोंयच्या विधानसभेचे जर पावित्र्य सांबाळटले आनी सरकाराचेंय पावित्र्य जर सांबाळटले, म्हाका दिसता फुटीरांच्या विरुद्ध लोकांनीच उबे रावचें पडटलें. सभापती कितें निर्णय दितलो, सभापती कितलो काळ लायतलो, कोर्टाक किस काडीत रावतले कायद्याचो, सभापती ते आयकुचे नात. विधानसभेन सरकारां वेगवेगळे निर्णय घेतली. पूण म्हाका दिसता खरें अशा संदर्भात फुटीर जे पळय आसात आमदार किंवा पक्षांतरबंदी कायद्याचो कितेंय अर्थ लावप, पूण खरो अर्थ म्हाका दिसता लोकांनी लावपाची गरज आसा. अशे लोक जेन्ना पडटले, परतेन जिखून येवचे नात न्ही, तेन्ना ह्या कायद्याक खरो अर्थ येतलो आनी लोकभावना तितली तीव्र जावपाची गरज आसा. गोंयांक आमी पळयलां 90च्या दशका सावन सतत प्रत्येक विधानसभेन भितर आमदार फुटत रावल्यात. तांणी सरकारां अक्षरशः सरकारान विटी हाडल्यात आनी खंयचेय सरकार येवं, पयलीं काँग्रेस ते करताले, आतां बीजेपी करपाक लागल्या. सो खंयची सरकारां येवं, ती सरकारां काय कायद्याचो बरे तरेन अर्थ लावचे नात. घटनेची वायट अर्थ लावन घटना काबार करून लोकशायेक वेर हाडपाचो प्रयत्न ते करतले. म्हणून लोकांनी आतां शाणे जावन लोकांनी अशा प्रवृत्ती विरुद्ध खर आवाज उठोवपाची, तांचे विरुद्ध खर उबे रावपाची गरज आसा.